नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. संसदेत सुरू आशिल्ल्या शियाळी सत्राचो आयज चौथो दीस. केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयका सयत तरेकवार मुद्द्यांचेर दोनूय सभाघरांत जाली चर्चा. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन 2 दिसांच्या राजकीय भारत भेटेर. दोनूय देशांमजगती समजिकाय वाडोवपाचेर आसतलो भर. गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी राज्यसभेत गोंयच्या खेळा परिस्थितीचेर घालो उजवाड. साई प्रशिक्षण केंद्रांत तायक्वांडोचे प्रशिक्षण परत सुरू करपाची केली मागणी. आयज दत्त जयंती निमतान राज्यात साबार दत्त मंदिरात भावार्थ्यांची गर्दी. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी साखळेच्या दत्तवाडी मंदिरात भेट दिल्या उपरांत सगळ्या गोंयकारांक भेटयली परबी. आणि 9 डिसेंबर सावन सुरू जावपी भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मजगतीच्या T20 खेळा माळे खातीर भारतीय पंगडाची जाली घोषणा. सूर्यकुमार यादव कर्णधार जाल्यार शुभमन गिल हांची उपकर्णधार म्हणून निवड. आणि आता खबरो विस्तारान. संसदेच्या सुरू आशिल्ल्या शियाळी सत्राच्या चौथ्या दिसा आयज दोनूय सभाघरांनी तरेकवार मुद्द्यांचेर भासाभास जाली. लोकसभेत केंद्रीय रस्तो आणि येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी प्रस्नकाळात विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर जाप दितना भारतात इलेक्ट्रीक वाहनांच्या बाजारात वाड जावन 2030 वर्सा मेरेन हो बाजार 20 लाख कोटी रुपया मोलाचो जातलो अशें सांगतना दरेक वर्सा सुमार 1 कोटी रुपयाच्या इलेक्ट्रीक वाहनांची विक्री जातली असो अदमास उक्तायलो. तशेंच फुडल्या 5 वर्सां भितर इलेक्ट्रीक वाहनांच्या निमतान सुमार 5 कोटी नोकऱ्यो लेगीत निर्माण जातल्यो असो हावेस मंत्री नितीन गडकरी हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. Rates was faster than IC engines in 2024 and 2025. EV car increased by 20.8% and petrol and diesel by 4.2%. Two-wheeler EVs increased by 33% and petrol and diesel by 14%. There are three-wheelers EVs by 18% and petrol and diesel by 6%. Sir, in Karnataka, the EV growth is 16.6%. and Bengaluru it is 9.9%. Indian EV market potential is of 20 lakh crores by 2030. तशेंच राज्यसभेत अमेरिकेंतल्यान धाडून दिल्ल्या भारतीयाविशीं उबारिल्ल्या प्रस्नाक विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी जाप दिली. हे विशीं उलयतना भारतीय सरकारान गरज पडटा थंय हस्तक्षेप केला आनी मदतूय केल्या अशी गवाय मंत्री जयशंकर हांणी दिली. तशेंच ह्या मुद्द्याचेर भारत सरकार नियमीतपणान अमेरिकेचे सरकार आनी अधिकाऱ्यां वांगडा संपर्कात आसा अशें लेगीत तांणी स्पश्ट केलें. We have tried to get the American system to understand that minor offences should not be a reason for such action. However, I also want to say, sir, that the issuance of visa is a sovereign right of a government. Now, in the case of the United States, the U.S. government has taken a view. In fact, the latest announcement was yesterday. They have taken a view that every visa adjudication is a national security decision. So they reserve the right to take a decision on a visa which is based on their assessment of the national security implication of a particular individual's position. आयज राज्यसभेत केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मांडलें. हो प्रस्तावित कायदो मुखेलपणान 1944च्या उत्पाद शुल्क अधिनियमान बदल करपाक मांडला. हातूंत मुखेलपणान सिगारेट, सिगार, हुक्का, तंबाखू, खावपाचो तंबाखू, जर्दा तशेंच हेर सुगंधीत तंबाखू सारख्या उत्पादनांचेर शुल्क आनी सेस वाडोवपाचेर भर आसतलो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी राज्यसभेत हे विशीं सविस्तर माहिती दिली. ये कोई एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर सेस नहीं है. ये सिर्फ ऐसे एक डीमेरिट वस्तु और चीज है जैसे पान मसाला,
जिसका खाने में हेल्थ के खतरा है, जिनको भी खाने वाले हर एक का उससे उनका हेल्थ का नुकसान ही होएगा। बाय लेविंग द सेस, ये सेस डालने में और उसके कारण उसका पान मसाला का दाम बढ़ाने में एक हम मानते हैं एक डिटरेंट, मतलब एक रुकावट पैदा करने का कोशिश है कि दाम बढ़ाओ, पान मसाला खाने में रुकावट होगा। इस सेस के द्वारा जो रेवेन्यू मिलेगा उसको हम हेल्थ के अवेयरनेस बिल्डिंग या कुछ प्रोग्राम के द्वारा, एक स्कीम के द्वारा स्टेट्स को भी देने के लिए प्रावधान है। रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आजच्यान 2 दिसां खातीर भारत भेटेर येतात। ह्या वेळार ते 23व्या भारत रशिया शिखर परिशदेत लेगीत वांटेकार जातले। पुतीन हांची ही भारत भेट दोनूय देशां मजगतीच्या रणनीतीक आनी द्विपक्षीय संबंधांक नवो नेट दितली। तांच्या ह्या भेटी मजगती दोनूय देशां मजगतीच्या व्यापार, सुरक्षा, दर्यादेग सहयोग, उर्जा सुरक्षा तशेंच भलायकी क्षेत्रात समजिकाय वाडपाची शक्यताय आसा। बदलत्या संवसारीक परिस्थितीच्या फाटभुंयेर व्लादिमीर पुतीन हांची ही भारत भेट भारत आनी रशिया मदीं आशिल्ल्या संबंधांक नवी दिका दितली अशी आस्त तज्ञांनी उक्तायल्या। मजगती रशियाचे संरक्षण मंत्री आंद्रे बेल्सोव भारतांत पावल्यात। तांणी भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे सयत राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाचेर वचून हुतात्म्यांक आर्गां ओंपलीं। त्या उपरांत दोनूय फुडाऱ्यां भितर प्रातिनिधी पावंड्या वयली बसका जाली। ह्या वेळार दोनूय देशां मदीं मुक्त व्यापाराच्या समजिकाये विशीं भारत सरकार सकारात्मक आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें। ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान बहुत क्लोज इंटरेक्शन की थी। एक्सेलेंसी इकोनॉमिक साइड पर हम पिछले महीने मॉस्को में हुए इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की 26th मीटिंग के सफल आयोजन का स्वागत करते हैं और हम रशिया लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू होने का भी स्वागत करते हैं। एक्सेलेंसी, हम 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के भारत आने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह आज पूरा हुआ है और ये लीडर्स समिट दोनों देशों के बीच स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप को और मजबूत करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मजगती पुतिनांच्या भारत भेटेविशीं उलयतना राज्यसभा खासदार आनी देशाचे आदले विदेश वेव्हार सचिव हर्षवर्धन श्रुंगला हांणी पुतीन हांची ही भेट दोनूय देशां खातीर म्हत्वाची आसा अशें सांगतना ह्या भेटेक लागून शेतकी उत्पादन तशेंच हेर मळार नव्यो समजिकाय जावपाची आशा आसा। त्या भायर संरक्षण क्षेत्र हे लेगीत ह्या भेटेचें केंद्रस्थान आसतलें अशें श्रुंगला हांणी मुखार सांगलें। We are seeing that President Putin coming here after 4 years for the annual summit, 23rd annual summit between India and Russia, has come with a delegation of 7 ministers, including the finance, defense ministers, central bank governor. The India-Russia forum will meet. The focus is a lot on the economic cooperation aspect. We expect that Indian exports to Russia will be given due attention, especially in areas that we have not explored before. Agricultural products, marine products, engineering goods, IT. There's talk of a urea plant being set up in Russia, collaboration on rare earths, technology transfer for our space program, civil nuclear energy cooperation. So this gamut of economic cooperation is very wide, and I think it's very encouraging that we are looking at our relations with Russia beyond the normal areas of energy and defense. Obviously, and of course there is a people-to-people element, because there is talk of a mobility agreement that we will sign that will enable Indian semi-skilled and skilled workers to work in Russia. That's good news for a lot of our young people who have the talent and capabilities. एक देश एक वेंचणूक विशीं चर्चा करपा येतान जोड संसदीय समितीची आयज बसका जातली। अध्यक्ष जगदंबिका पाल हांच्या यजमानके खाला संसद संकुलात ह्या बसकेचे आयोजन जातले। मजगती एक देश एक वेंचणूक विशीं उलयतना आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी हे विधेयक मंजूर जाल्यार देशाक व्हडा प्रमाणात फायदो जातलो आनी सामान्य मनशाचे कश्टान जोडिल्ले पयशे वाचतले अशें मत उक्तायलें। वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट हमारी समिति ने, जो हाई लेवल कमेटी थी, उसने राष्ट्रपति जी को सौंप दी थी। उसके पश्चात सरकार ने
उसके आधार पर 2 बिल तैयार किए, लोकसभा में पेश किए 2024 में, और वो अभी दोनों बिल जो हैं वो गए हुए हैं जेपीसी के पास। जेपीसी उसको एग्जामिन कर रही है। एक चीज मैं जरूर आपके माध्यम से सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा कि अगर ये अवधारणा लागू हो जाती है देश में, तो मुझे लगता है इट विल प्रूव टू बी ए गेम चेंजर भारत के विकास के लिए। वचोयात फुडल्या खबरेकडेन। फुडल्या 2-3 दशकांत भारताची अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन वेल्यान वाढून 30 ते 35 ट्रिलियन डॉलर्साचेर पावतली अशी, आणि ही एक व्हड आणि आव्हानात्मक मोख आसा, पण आमकां विश्वास आसा की ही मोख आमी पुराय करपाक शकता असो विश्वास केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी उक्तायला। भारत रशिया बिझनेस फोरमाक संबोधित करतना तांणी आपले विचार उक्तायले। This in the next 2 or 3 decades to continue as we grow from a $4 trillion economy today to a $35 trillion economy over the next 22 years by 2047 when we celebrate 100 years of independence. Friends, despite all the global headwinds, India and our economy has demonstrated tremendous ability to withstand headwinds, shock, challenges. From a fragile 5 economy barely 11 years ago, we are today amongst the top 5 economies, soon to become the world's 3rd largest GDP. आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसोच विसव। एक बहुत बड़ी समस्या होती थी पहले के कानून में, अगर हम देखते हैं तो कोई भी फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता था, उसका कोई प्रोविजन ही नहीं था। अगर डिजिटल मोड में पेमेंट होगी तो एक रिकॉर्ड क्रिएट होगा कि उसके पास 150 गए हैं या 100 गए हैं, और एक बार वो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया और एक बार उसके बैंक अकाउंट में वो पैसा चला गया, तो उससे सशक्तिकरण लेबर का होगा। रेगुलर पे रोल पे ना होने के कारण कई बार वो उनके रजिस्ट्रेशन लेबर में नहीं हो पाते थे, और ईएसआई के बेनिफिट, पीएफ के बेनिफिट और बाकी सारे जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट है उन्हें नहीं मिल पाते थे। द मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज राज्यसभेच्या शियाळी सत्राच्या 4थ्या दिसा गोंयांत खेळा वेव्हाराक तेंको दिवपाचो मुद्दो उबारलो। गोंयच्या साई प्रशिक्षण केंद्रात तायक्वांडो ह्या खेळा प्रकाराचें प्रशिक्षण दिवप बंद केल्ल्याचो विशय घेवन ताची परतून सुरवात करची असो उलो खासदार तानावडे हांणी मारलो। गोंयच्या खेळगड्यांनी ह्या खेळा प्रकारांत उल्लेखनीय कुशळटाय दाखयल्या आनी ह्या खेळाचे प्रशिक्षण बंद केल्ल्याचो दुष्परिणाम खेळगड्यांचेर जाव येता अशें तांणी ह्या वेळार भर दितना सांगलें। Games like badminton, table tennis, tennis, squash and pickleball are very popular games, and Goa has produced many capable players in these disciplines. The state already has the necessary infrastructure. Establishing dedicated centers of excellence for these racket sports will help strengthen our medal prospects and proper pathway for young talent. With the upcoming Olympic cycle in mind, it is important that we start preparing our athletes now. Building strong training centers will help India develop a bigger and better pool of sportspersons for future international competitions. Chairman sir, in the view of the above, I respectfully request the government
to kindly reinstate the Taekwondo discipline at the Sai Training Center in Goa and also consider the creating centers of excellence for the major racket sports in the state. 20 डिसेंबराक निश्चित जाल्ल्या जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपा वतीन चौथ्या उमेदवार वळेरीची घोषणा जाल्या. हातूंत दवर्ली मतदारसंघा खातीर सत्यविजय नाईक जाल्यार नावेली मतदारसंघा खातीर लक्ष्मी शेटकर हे उमेदवार भाजपान थारायल्यात. मजगती काँग्रेसी कडल्यान फटवणूक जाल्ल्या उपरांत रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान लेगीत जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर आपल्या उमेदवारांची वळेरी जारी केल्या. हातूंत तोरशें, शिवोले, कोलवाळे, शिरसय, हणजूण, सांताक्रूज, सा लॉरेन्स, खांडोळा बेतकी, वेलिंग प्रियोळ, कवळे, बोरी आणि शिरोड्या मतदारसंघाचे उमेदवार आरजीपीन जाहीर केल्यात. आयज दत्त जयंती निमतान साखळेच्या दत्तवाडी देवळांत व्हडा उत्सवाचें आयोजन जाता. आयज सांजे दत्त जन्म सुवाळ्या निमतान हजारांनी भावार्थी ह्या सुवाळ्यांत वांटेकार जातले. आयज सकाळी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपली घरकान्न सुलक्षणा सावंत हांच्या सयत दत्तवाडीच्या दत्तात्रय देवळाक भेट दिवन थंयच्या साबार तयारेचो नियाळ घेतलो. पत्रकारांकडेन उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारांक दत्त जयंतीची परबी भेटयल्या. आज दत्त जयंती गोंयांत पुराय सगळीकडे दत्त जयंती व्हडा उत्साहात मनयता आनी आज साखळेच्या पवित्र अशा दत्तस्थानांत हांव आसा. समेस्त गोंयकारांक दत्त जयंतीच्यो खूब खूब शुभेच्छा. सांजचो दत्त जन्माच्या वेळार खूब व्हडली गर्दी आमच्या साखळेच्या दत्त मंदिरांत जाता. हांव सगळ्या दत्त भक्तांक, सगळ्या गोंयकारांक दत्त जयंतीच्यो शुभेच्छा दिता. सातत्यात व्हडा उत्साहात दत्त जयंती मनयता आसतना समेस्त गोंयकार हे दत्त भक्त आसल्या कारणान वेगवेगळ्या दत्त मंदिरांतल्यान मोठ्या उत्साहात दत्त जयंती मनयता आसतना दिसता. हांव परत एकदां सगळ्या लोकांक दत्त जयंतीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. गोंयांत आयोजीत जावपी सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलाच्या 10व्या आवृत्ती खातीर लोकांची भावना आसा. हो महोत्सव अंदू वर्सा 12 ते 21 डिसेंबर मजगती आयोजीत जातलो. महोत्सवाचे कला संयोजक दीप्तेश वेर्णेकार हांणी अंदू वर्सा ह्या महोत्सवात द मिनी नरकासूर आर्कायव असो प्रकल्प मांडला. ह्या प्रकल्पांतल्यान हस्तनिर्मित नरकासुराचे ल्हान आकृतीच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे नरकासुराच्या परंपरेन काळा प्रमाण जाल्ले बदल लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न करतले. दूरदर्शनाकडेन उलयतना नरकासुराच्या आकारांतलो बदल कशे तरेन ताचो अर्थ आनी लोकांचो दृश्टिकोन बदलता हाचेर दीप्तेश वेर्णेकर हांणी उजवाड घालो. The viewer and object the perspective definitely changes. The more it is bigger, it dominates you heavily. But also at the fact that even if it becomes tiny, the characteristics and the dynamics of all moving parts, and then the craft it also dominates you. So the dominance factor changes with its not the scale, but then also the effect of it. So and then also the idea of overpowering object. When you look at, you stand in front of the bigger scale Narkasur, you look very tiny, and then you stand against the smaller Narkasur and you control. भारताक संवसारीक लोकशाय संस्थान IDEA 2026 मुखेलपण मेळ्ळा. ह्या पदाचो कार्यभार भारताचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी स्विकारलो. IDEA संवसारांतल्या कांय देशां वांगडा लोकशाय प्रक्रिया, वेंचणूक सुदार, बरें शासन आनी पारदर्शीताय वाडोवपा हेतान काम करता. पारदर्शक आनी विश्वासू वेंचणुकांच्या बळग्यार हें पद भारताक मेळ्ळा. ह्या वेळार भारताचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी आपले विचार उक्तायले. भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं. भारत जनतंत्र की जननी भी है और आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी. विश्व के जाने माने 35 जनतांत्रिक देशों और 2 पर्यवेक्षक देशों की भागीदारी वाली इस प्रतिष्ठित संस्था इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष के रूप में आज भारत को देखकर भारत का हर नागरिक गौरवान्वित महसूस कर रहा है. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में मैं ज्ञानेश कुमार भारत के सभी नागरिकों की तरफ से सभी देशों के प्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं और इंटरनेशनल आइडिया के सदस्य देशों की परिषद की अध्यक्षता स्वीकार करता हूं.
आयज केंद्रीय बायल आणि भुरगी उदरगत मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी नवी दिल्लीत 100 दिसांचे बाल विवाह मुक्त भारत जागृताय मोहिमेचे उक्तावण केले। बाल विवाह मुक्त भारत मोहिमेचो आयज पयलो वर्सुकी दीस। कार्यावळीत मंत्रालयाच्यो राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर लेगीत हाजीर आशिल्ल्यो। ह्या जागृताय मोहिमे अंतर्गत देशातल्या साबार राज्यातल्या शाळांनी, महाविद्यालयांनी, विद्यापीठ तशेंच पंचायत पावंड्याचेर तरेकवार जागृताय कार्यावळी आयोजीत जातल्यो। ह्या वेळार उलोवप करतना वर्स 2030 मेरेन देशाक पुरायपणान बाल विवाह मुक्त करपाचो सरकाराचो ध्येय आसा आणि समाजाच्या आणि लोकांच्या सक्रिय योगदानाच्या बळग्यार हो ध्येय पुराय करतले असो विश्वास अन्नपूर्णा देवी हांणी उक्तायलो। बाल विवाह मुक्त भारत करना है। हमारा तो मकसद, हमारा उद्देश्य बिल्कुल इस कुप्रथा को समाप्त करना है, ताकि जो विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी का है, उस संकल्प के साथ हमारी ये बेटियां कदम से कदम मिलाकर चल सके और इस विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा सके। आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसोच विसव। वो अभिनेता जिन्हें दिए गए अलग अलग नाम, क्यों अमिताभ बच्चन को कहा गया बिग बी, मस्ती में तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाए, और कैसे पड़ा आमिर खान का नाम मिस्टर परफेक्शनिस्ट। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। ऋतिक रोशन क्यों कहलाए ग्रीक गॉड, हिंदी सिनेमा के वो अभिनेता जिन्हें दिए गए खास नाम, जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। और इनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। झिलमिल हो गई है अखियाँ, याद आई बचपन की घड़ियाँ। इस रविवार 7 दिसंबर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सब या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? मैं अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं, अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। DD फ्री डिश, सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। विसावा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। केंद्रीय रस्तो आणि येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी आयज पर्पल बिल्डिंग प्रमाणपत्र मोहिमेची सुरवात केली। नवी दिल्लीत जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत सुरू केल्ल्या ह्या मोहिमे अंतर्गत विकलांग लोकांच्या सोयी खातीर शाळा, इस्पितर, कार्यालयां तशेंच हेर आस्थापनांनी उपलब्ध करून दिल्ल्या सेवांची सुलभताय तपासून प्रमाणपत्र जारी करतले। ह्या वेळार ह्या मोहिमे विशीं खोस उक्तायतना समाजान सगळ्या खातीर सुलभताय मेळोवन दिवपा खातीर कायदो येवप गरजेचें अशें मत मंत्री गडकरी हांणी उक्तायलें। जो बात मैं 4-5 साल से कोशिश करने के बाद जो बस कोड बनाना मेरे हाथ में है, फिर भी मैं दिव्यांगों के लिए बस में चढ़ना और उतरना नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होती है और सबने मिलकर काम करना, इसका सरकारी अर्थ यही होता है कि किसी ने काम नहीं करना, तो वो कोऑर्डिनेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो बेटर वे इज कि हम उसको एक्ट में रूपांतरित करेंगे तो ये अच्छी तरह होगा और फिर उसका इम्प्लीमेंट करना जब कानूनी रूप से बंधनकारक रहेगा तो स्वाभाविक रूप से हम इसमें सफलता हासिल करेंगे। तो मुझे लगता है कि MTZ भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव इसमें ले रहा है। ये इक्विपमेंट में भी स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट और डिज़ाइंस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और निश्चित रूप से मैं अपने डिपार्टमेंट में भी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में भी विशेष रूप से ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसमें दिव्यांगों की सुविधाओं की दृष्टि से निश्चित रूप से आवश्यक जो कुछ करने लायक है मैं निश्चित रूप से करूंगा। आणि आता खबर खेळाची। भारत आणि दक्षिण आफ्रिका मधीं
सुरू आशिल्ल्या 3 खेळाच्या एका दिसाच्या खेळामाळेत काल रायपूर हांगा जाल्ल्या खेळात दक्षिण आफ्रिकेन भारताचेर 4 गडी राखून जैत जोडून खेळामाळेंत बरोबरी केली. भारतान दक्षिण आफ्रिके मुखार दवरिल्ल्या 359 धांवड्यांची मोख साधताना पंगडाच्या एडन माक्रम हाच्या 110 धांवड्यांनी तशेंच मॅथ्यू ब्रिट्स्के हांच्या 68 धांवड्यांनी दक्षिण आफ्रिकेन 362 धांवड्यो केल्यो. भारताच्या फलंदाजीत ऋतुराज गायकवाड हांणी 105 धांवड्यो जाल्यार विराट कोहली हांणी 102 धांवड्यो केल्यो. विराट कोहली हाची ही या खेळाच्या प्रकारांतले 53वें शतक आशिल्ले. ह्या खेळामाळेचो निमणो आनी निर्णायक खेळ 6 डिसेंबराक विशाखापट्टणमात जातलो. भारत आनी दक्षिण आफ्रिके मजगती 9 डिसेंबर सावन सुरू जावपी 5 खेळांच्या T20 खेळामाळेच्या सर्ती खातीर भारतान 15 खेळगड्यांच्या पंगडाची घोशणा केल्या. ह्या पंगडान सूर्यकुमार यादव हांकां कर्णधार म्हूण जाल्यार शुभमन गिल हांकां उपकर्णधार म्हूण नेमणूक केल्या. त्या भायर ह्या पंगडान अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे तशेंच हार्दिक पांड्या हे खेळगडे आस्पावतात. ते भायर अष्टपैलू खेळगडे म्हूण अक्षर पटेल तशेंच वॉशिंग्टन सुंदर हांकां पंगडान आस्पावीत केल्यात. विकेट किपर म्हूण ह्या पंगडान जितेश शर्मा तशेंच संजू सॅमसंग हांकां घेतल्यात. गोलंदाजीच्या मळार जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती तशेंच कुलदीप यादव हांकां पंगडान आस्पावीत केल्यात. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 23.4 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. संसदेत सुरू आशिल्ल्या शियाळी सत्राचो आयज चवथो दीस. केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयका सयत तरेकवार मुद्द्यांचेर दोनूय सभाघरांत जाली चर्चा. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन 2 दिसांच्या राजकीय भारत भेटेर. दोनूय देशांमजगती समजिकाय वाडोवपाचेर आसतलो भर. गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी राज्यसभेत गोंयच्या खेळा परिस्थितीचेर घालो उजवाड. साई प्रशिक्षण केंद्रात तायक्वांडोचे प्रशिक्षण परत सुरू करपाची केली मागणी. आयज दत्त जयंती निमतान राज्यात साबार दत्त मंदिरांत भावार्थ्यांची गर्दी. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांखळेच्या दत्तवाडी मंदिरांत भेट दिल्या उपरांत सगळ्या गोंयकारांक भेटयली परबी. आणि खेळांत 9 डिसेंबर सावन सुरू जावपी भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मजगतीच्या T20 खेळामाळे खातीर भारतीय पंगडाची जाली घोशणा. सूर्यकुमार यादव कर्णधार जाल्यार शुभमन गिल हांची उपकर्णधार म्हूण निवड. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.